मये गावातलो रस्तो वेवस्थीत जाय मेरेन ह्या रस्त्या वयल्यान मिनाची येरादारी करची न्हय अशें मयेची सरपंच सीमा आरुंदेकार हांणी मागलां। बुधवार दनपारां मये पंचायत कार्यालयांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत सरपंच सीमा आरुंदेकार उलयताली। ह्या वेळार उपसरपंच संतोष गडेकार हाजीर आशिल्ले। एके वटेन उदकाची पायपलायन आनी दुसरे वटेन केबल घालपाचें काम चालू आसा। तातूंत मिनाची येरादारी चालू आशिल्ल्यान रस्त्याचेर साबार समस्या उप्रासतात। पोरणी पायपलायन फुटपाचे प्रकार वाडल्यात अशें सरपंचान म्हळां। पंचायत सरपंच आज ही प्रेस कॉन्फरन्स हांगासर आपयल्ली आसा ती मेन म्हटल्यार ट्रान्सपोर्टा लागून लोकांचे जे हाल जाल्यात तेका लागून हे आपयल्ली आसा। मेन म्हटल्यार आमची जी वॉटर पायपलायन मेन वॉटर पायपलायन जी आसा तेचें काम चालू आसा आनी तें काम चालू आसले कारणान रस्त्याची खूबच हालत बिगडली आसा। आनी दुसरे वटेच्यान म्हटल्यार जिओ हे केबल लायन मोडपाचें तें बी काम चालू आसा। जेन्ना ते ड्रिल्स मारता रस्त्याक तेन्ना ही पायपलायन हालता आनी वायब्रेट जावन खूब कडेन मोडकणी घेयिल्ली आसा बायकां। आनी हालींच हो ट्रान्सपोर्ट जो पळय जाला त्या ट्रान्सपोर्टानूय बीन जी पळय नवीन कनेक्शन दिल्ली आनी पोरणी कनेक्शनां जी आसा ती त्याचे ट्रान्सपोर्टाच्या दबावा खाली येवन ते ट्रान्सपोर्टाचे जे वॉटर कनेक्शनां आमची फुटलेली आसा खुबशीं। तेन्ना म्हाजें एकच सांगणें आसा की जो पर्यंत हे रोडाचें काम जे क्लियर जायना रोड आमचे सारके क्लियर जायना तो पर्यंत ट्रान्सपोर्ट मातसो थांबोवचो आनी मागीर स्टार्ट करचो।